नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार. हांव समिधा कुंकळकार. टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळयात ताच्यो हेडलायन्स. वेर्णा मोंजिनिसा लागसार वेगान येवपी एसयूव्ही गाडयेन रस्त्या कुशीकच्यान चलून वचपी 2 चलयांक दिलो नेटान धपको. एकल्याक मरण जाल्यार दुसरे जखमी. फुडलो तपास सुरू. फर्मागुडी वाठारांत उबारतले छत्रपती शिवाजी महाराजांचे डिजिटल संग्रहालय. 125.59 कोटी रुपयाची निधी जाल्या मंजूर. 2026 मेरेन संग्रहालयाचे काम जातले पुराय, म्हणटा पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे. काजीवाडा फोंड्याची रस्त्या कुशीक आशिल्ली 8 दुकानां उच्च न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत केली मातये भरवण. कडक पुलीस बंदोबस्त तैनात करून केली कारवाय. बिट्टोणा नांगरून दवरिल्ल्या प्रवाशी बोटीक लागलो उजो पालपी दळान उजो हाडलो नियंत्रणात. बोटीचे व्हडा प्रमाणात जाले लुकसाण. कपिलेश्वरी फोंड्या नाल्यात सापडली एका दादल्याची कूड. उजो पालपी दळाच्या जवानांनी काढली कूड भायर. शुक्रारा रातीच्यान आशिल्लो बेपत्ता. शिवोले वाठारांत एएनसीन दाट घालून 29 वर्साच्या एल्विन थॉमासच्यान हाका अटक केलो. 22 लाखांचो हायड्रोफोनिक वीड आणि LSD ब्लोट पेपर केले जप्त. आता पळयात खबरो विस्तारांत. गॅरेज दुरुस्त करपाक छप्पराचेर चडिल्ल्या बोरयेच्या एकल्याक जमनीर पडून दुर्दैवी मरण आयलें. वसंत नायक अशें मरण पाविल्ल्याचें नांव जावन आसा. छप्परावयल्यान पडल्या उपरांत ताका उपचारा खातीर रोखडोच गोमेकोन भरती केल्लो खरो, पूण ताका उपचारा वेळारूच मरण आयिल्ल्याचें कळटा. शुक्राराक आपले गॅरेजीचे छप्पर सारखे करता आसतना शुक्रारा सांजचो वसंत नायक हो 66 वर्साचो मनीस छप्परा वयल्यान जमनीर कोसळ्ळो. ताका गंभीर अवस्थेत ताका फोंडेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत गेले आनी तेजे नंतर ताका GMCन दाखल केल्ले. पूण राती ताका उपचार सुरू आसतना ताका मरण येयल्लें आसा. फोंडा पुलिसांनी ह्या घटनेचो पंचनामा केल्लो आसा. फोंडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नीश च्या. बिट्टोणा नांगरून दवरिल्ले MV केकेट ह्या प्रवासी बोटीक आयज फांतोडेर अचकीत उजो लागपाची घडणूक घडली. हे वेळार बोटीत खंयचोच कामगार वा प्रवाशी नाशिल्ल्यान सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी. क्रुजाक उजो लागलो तेन्ना वारें आनी उदकाच्या प्रवाहान व्हांवन बेतीच्या कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सा मेरेन पावली, अशी म्हायती सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या. उजो पालपी दळ आनी बंदर खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो. मात उजो कसो लागलो तें मात स्पश्ट जावना. कपिलेश्वरी फोंड्या नाल्यात एका सुमार 60 वर्साच्या दादल्याची कूड सापडल्या. उजो पालपी दळाक कळटाच तांणी घडणूक थळार दाखल जावन कूड भायर काढली. कुडीची वळख पटून शेखर केशव नायक अशें मरण पाविल्ल्याचें नांव जावन आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण शेखर शुक्रारा रातीच्यान बेपत्ता आशिल्ल्याचें कळटा. फोंडे पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू आसा. काल राती हो इन्सिडंट जावपा जाय, कित्याक हो जो मनीस आसा तो हांगसरलो पुरू एक सादारण 65 वर्सां बी आसतली ताका, शेखर नायक म्हणून. तो येता आसतना म्हाज्या हिशोबान तो एक तर ते साकवा आसा न्ही, थंय साकवा तेकून रावपा जाय आनी राती लायटी नाशिल्ली. तो म्हाका दिसता तेकून रावल्या कारणान कदाचित तेजो तोल वचून तो पडला आसतलो. आनी सकाळी कोणे तरी त्या वाटेन वताले त्या मनशांनी पळयलो. मागीर पुलिशेक कळयलें आमी. तेणी फायर ब्रिगेड धाडून बॉडी काडली आनी आतां पंचनामा करतात. कपिलेश्वरी नाल्याक आज सकाळी एक डेड बॉडी सापडली. उदकान आशिल्ली बॉडी फायर स्टेशनाच्या स्टाफांनी येवन काडली आनी आतां पुलीस पंचनामा सुरू आसा.
राती 9:30 पर्यंत हो शेखर केशव नायक म्हणटा तो राती एका 9:30 पर्यंत हांगा कपलेश्वरी बाजारान लोकांनी पळयल्लो. पूण तो राती घर वयता आसतना एक 200 मिटराचेर घर तेजे आशिल्लें आनी तो वयता आसतना काळखान नाल्यान पडलो अशें आसपाक शकता असो अंदाज स्थानिकांक आसा. कारण ह्या रस्त्यार खंय राती लायट नाशिल्ले आनी काळखान लोक यो वच करताले. आता सध्या पोलिसांनी पंचनामा सुरू केल्लो आसा आनी फायरूय बीन स्पॉटार आसा. कपलेश्वरीच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. गोंयांत ड्रग्स जप्त करपाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. एएनसी शिवोले वाठारांत धाड घालून मूळ केरळच्या 29 वर्सां पिरायेच्या एल्विन थोमासच्यान हाका अटक केलो. ताचे कडल्यान सुमार 22 लाखांचो हायड्रोफोनीक वीड आनी LSD ब्लोट पेपर जप्त केले. निमणे गोंय सरकाराच्या उदका स्रोत खात्याचो मुखेल अभियंतो म्हणून ज्ञानेश्वर सालेलकर हांची नियुक्ती केल्या. प्रमोद बदामीक मुजतवाड दिवंक नाशिल्ल्यान तो सेवेंतल्यान निवृत्त जाल्लो आसा. मजगती IAS अंकीत यादव हांकां उत्तर गोंयचो जिल्लो अधिकाऱ्याचो ताबो दिल्लो आसा. मंत्री गोविंदाक तेंको दिवपाक फर्मागुडीत जाल्ल्या उटाच्या सभेक लोकांची व्हड गर्दी पळोवपाक मेळ्ळी. प्रमोद सावंताक मुख्यमंत्री करपाक गोविंदाचो मोठो वांटो आसा अशें उटाचो अध्यक्ष विश्वास गावडे उलयलो. उटाच्या माचये वयल्यान आदिवासींच्या मागण्यां खातीर आक्रमक भाश्य करपी गोविंद गावडेक शिस्तभंगाच्यो गजाली सांगपी हे कोण असो प्रस्न विचारीत गावडे समर्थक प्राध्यापक युगांक नायकान भाजपा सयत मुख्यमंत्री आनी प्रदेशाध्यक्षाकूय आव्हान दिलें. आमदार आयले आणि आमचो गोविंद बाबू निवडून येयलो. तितून सुद्धा गोविंद बाबाचो मोठो वाट आसा. मोठो सिंधूचो वाट आसा. आयचो गोंयचो मुख्यमंत्री आसा. त्या मुख्यमंत्र्याक तेका घेवन गोंयचो मुख्यमंत्री करता खातीर शिवाचो वाटो कमी लेवलेचो आसा. तांकां जोडोन मारले आनी कितें खातीर मारले की हे ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्ट्री त्या 12 मागण्या भितर एक. त्या ट्रायबल वेलफेअराच्या प्लॅटफॉर्माचेर तो मनीस उलयता जो ह्या एकंदरीत प्रकरणा खातीर 63 दीस बंदखणीत गेला. जे भुरगे मेले तांच्या खातीर बंदखण भोगली आनी त्याच मनशाचेर कोण तरी सांगता की तुझे शिस्तभंगाची कारवाई जातली म्हणून. तुमच्या बापायचो फाट अरे ट्रायबल डिपार्टमेंट केले या संघर्षान केले त्या लोकांनी आणि तांकां तुम्ही सांगता तुमच्या प्लॅटफॉर्माचेर कितें उलोवचें आनी कितें उलोवचें ना. उठाक कसलीच गरज ना म्हणून स्पश्टीकरण दिवपाची आनी हें सांगपाची गरज आसा की आमच्या प्लॅटफॉर्मार कोण कितें उलयता. शुक्रारा जाल्ली कुंकळ्ळे पालिकेची पावसाळी बसका IDCतल्या धोकादायक कोयराच्या प्रस्नावयल्यान तापली. नगरसेवक मारियानो सुवारीस, उदय देसाय, विशाल देसाय, पोलिटा कॉर्नेरो आनी रेमंड हांणी कोयराच्या विशयाचेर खर नाराजी उक्तायली. थळावो कार्यकर्तो अविराज देसाय तशेंच हेरांनी प्रसार माध्यमां कडेन उलयतना सरकाराचेर खर टिका केली. आयकात. काम करपा जाय. काम
पालिकेत म्हणटाना हो इश्यू एलईडी आसा तो काउंटर ओके रावलो पण हे चड जालें म्हणटाले आमी कितें करया जाणा हो एकटे विकार ह्या एकटे विकार मंडे ट्युजडे घेतना हे इन्स्पेक्शन आपल्या आर्ट लेटर बरय हेल्थ लेटर बरय पॉल्युशन लेटर बरय आणि इंडस्ट्री लेटर बरय आयजच लेटर जाल्या ट्युजडे इन्स्पेक्शन करा सगळे काउंटरना आपण चेक चीफ ऑफिसर सगळे हँडी सगळे इन्स्पेक्शन हांव मागता गव्हर्मेंटा कडच्यान आनी स्पेशली डॉक्टर प्रमोद सावंत तुका ही कुंकळ ही परकी न्हू तूं हिंगा 2 फावटी येवन गेला आनी तुवेंय सांगला हे हाजार्डियस वेस्ट एअर पोल्युशन मॉनिटरिंग इंडेक्स कांय चालू ना सगळे इल्लीगल एन्क्रोचमेंट तूच उलयला असेंब्लीक एन्क्रोचमेंट कसो जाता पोल्युशन कशें जाता कुंकळ तरी एक शापीत ऑलवेज म्हणलें शापीत इट्स ए कर्स टू कुंकळकार आनी आमगे इवन आमगेले गोंयकार कुंकळचे बद्दल जो अभिमान आसलो तो आतां कमी जायत वता 15 जुलय आमगेलो गार्ड ऑफ ऑनर डे टू आवर चिफ्टन मेमोरियल इन न्यू दिल्ली हांव मागता सरकारा कडच्यान तुमच्यांनी तरी हे कुंकळ्या तरी हे वीक व्हरों जायना काबार करूं जायना जाल्यार गार्ड ऑफ ऑनर आमगेल्या पुर्वजां तुमी दिनाका म्हूण इंडस्ट्रियल स्टेट ते सनरायज ड्रिंक मोठी कंपनी तेणे पॉयझनस थिंगा वेस्ट डंप केलो आनी तो थोडो न्हू तो दोंगूर जावन आसा आनी सुमार आतां 2009 आसून तो वेस्ट थिंगा आसा पूण थिंगा आतां कितू पार्टी तेजेर आमी निशेध मारलो आनी ती कोर्टा लागून हायकोर्टा लागून पळय आनी हायकोर्टान ऑर्डर लागून दिली की ते उदक पॉयझनस जाला आनी तेमी लोकांक थिंगा सरावंडींग लोकांक उदक फ्री दिवचे म्हूण पूण तरी पूण तेजे वयल्यान कांयच एक्शन ना आनी साफर जाताय कोणे आमी कुंकळकार साफर जाताय ते सगळे आख्या कुंकळ्यान ते उदक जालें पॉयझनस जाला म्हणटरी आमी आज तेजेर इश्यू हाडलो आनी इट अ व्हेरी सिरियस मॅटर म्हणजे आमच्या कुंकळच्या लोकांक हे एक उदकाचे पॉयझनस उदक ते आमकां बंद जाचे आनी आम तरी हे तरी एक्शन हेजेर सिरियसनेस घेयनाय जाल्यार आमी खंयच्या लेवलाचेर वयतले आनी आमी रस्त्यार वयतले आनी आमी आख्खे खंयसर रस्त्यार आमी रस्तो बंद करतले हे गव्हर्मेंटान कितें तरी एक्शन घेवचें आनी आमी आतां रेजोल्युशन घेयल्लें आसा की पोल्युशनाक तांकां सगळे आपोवन आमदारा पसून आमी आपोवन ते सगळ्या हे करून आमी एक इन्स्पेक्शन मागपा आसा म्युनिसिपालिटी थ्रू आनी तें इन्स्पेक्शन आमी जाता तितले बेगीन घेवपा आमी ठरयल्लें आसा तें पळयात मंगळार बुधवार बेस्तार पसून मेळटा जाल्यार आमी पळोवया आनी तेजेर आमी मागीर कितें तोडून काडटले ना जायत आनी आमी एक्शन घेतले अशें घेतले की कुंकळ बंद करपाचें सारकें ना जाल्यार आमकां पर्याय ना कित्याक आमकां आतां उदका आमचो परिस्थिती अशी जाल्या की बांयक आतां हेजे साळावली डॅमा तर उदक येना आमकां बांयचें उदक पिवपा मेळना आनी गव्हर्मेंटान आमकां हांव इतलें मागता गव्हर्मेंटा कडेन आमकां नळाचे कुंकळकारां पळय हा नळा उदक येता पळय आमी फ्री दिवचें कित्याक सगळे आमच्या कुंकळकारां हे फाटलो बांय पेड्यो जाले आमगेले न्हंय पेड्यो जाल्यो आनी त्या परस शेतांक गेली त्या पयली मिटिंगेक गेलोले त्या रेजोल्युशन धाडले आमी कितें आज आमची स्पेशल मिटींग न्हू ते हितून घालपा पयलीं हितून घालले रेजोल्युशन काडले एक्शन घेवचें म्हणून आनी आमगे सगळ्या कावन्सिलरां आपण एक मिटींग हे करचें रोरो फेरीचे श्रेय कोण घेता आसत जाल्यार म्हाका फरक पडना रोरोचे फेरीचे श्रेय घेवन म्हाका प्रसिद्धी मेळोवपाची ना म्हजी काम करपाची पद्दत वेगळी आसा म्हजे कडेन आशिल्ल्या खात्याचें काम हांव प्रामाणीकपणान करता अशें म्हणीत रोरो फेरीचे श्रेय घेवप्यांक मंत्री सुभाषान अप्रत्यक्षरित्या जाप दिल्या सर रोरो फेरी आतां येवपाचीच जाल्लेली आसा आनी जायते लोक आसा ते आपूण क्रेडीट घेतात की प्रेमेन शेट म्हणपाक लागला की आपूण हाचो इनिशिएटीव घेतलेलो ताचेर तुमचें कितें मत आसा प्रवीण शेट हो आमचो सरकारांतलो एक घटक आसा आनी ताणें जर जालें हांव पयर ताका घेवन ट्रायलाकय गेल्लो की तो एक ताचो युजर आसतलो कोणाक क्रेडीट घेता ताजे कडेन म्हजें मतलब ना हांवूय म्हजे फोटो घालून तुवें केन्नाच खंयचो व्हायरल जाल्लो पळयलो ना हांवें 2-3 फावटी ताजेर केल्ले आसा पूण हांव ते व्हायरल करीत ना आनी हांव क्रेडीटय घेना गोंयकारां खातीर ही सेवा आसा आनी अशें जेन्ना रोरो फेरी जातात तेन्ना नवे प्रकार येतले आमचे टुरिजमा खातीरय अशा प्रकारचे वेसल्स आयले जर जायत बरे प्रमाणात टुरिजमय करपाक जाता आयज ह्या रोरो फेरीन म्हाका सांग म्हणजे पॅसेंजराच्या बरोबर टुरिस्ट कितले येता ते पळयात एक म्हणजे तांकां एसी कंपार्टमेंट बसपाक आसा दुसरे वेसल्स आसा तांकां कोणी इवन विमेन्स एखादे वीक ड्रायव्हिंग असल्यार पासून स्मूथली बसपाक शकता काम करपा खातीर आमी मंत्री जाल्ले आसा क्रेडीट घेवपा ते कोणाक घेता घेवनी काय फरक पडना ना पळय हांव म्हजें काम करपाची पद्दत एक वेगळी आसा हांव जेन्ना ESTचो वायसचे VC आशिल्लो त्या वेळार आयनॉक्स आसा पळय न्ही ताचो सरकारान टेंडर काडलेलो 22 कोटी पूण आमी तो सरकाराचो 1 रुपयो नासतना बिल्ड ऑपरेट ह्या पद्दतीन तो केलो सरकाराचे पयशे वाडले आनी 9 म्हयन्या भितर
फुल आयनॉक्स म्हणजे रिबिल्ड जाले आणि परत एक फावटी म्हणजे आमच्या एशियांतलो 3rd थिएटर असो दर्जो ताका मेळटा, क्वालिटी थिएटर्स अशे दर्जो मेळटा. हेंय काम आमी करून दाखयलें आसा. म्हणजे आमी एएसटीन पसून काम करता आसतना 8 वर्सां जाचे रिकन्सिलेशन जालें ना किंवा रजिस्ट्रेशन नाशिल्ले किंवा त्याचे ऑडिट झाले नाशिल्ले 8 वर्सांचे ऑडिट म्हजे काळान भितर करून घेवन ईएसटीचे जे पळय पेंडन्सी आशिल्ली ती सोंपयल्ली. त्यामुळे सरकाराचे कितलेशेच पयशे आयज सेव्ह जाल्ले आसात. म्हणजे काम करपाची पद्दत ही वेगळी आसा. आमी जशी डायरेक्शन दितात तेन्ना आमचे डायरेक्टर अजित पंचवाडकरांनी खूप मेहनत घेतिल्ली आसा आणि ताणें काम केल्लें आसा. सो म्हजे कडेन आशिल्ली जी विविध खातीं आसात ताका न्याय दिवपाचो प्रामाणीकपणान हांवें हें केल्लो आसा. हांव म्हज्या खात्याक पूर्णपणे वेळ दिता, कारण ल्हानशी खाती जाली तरी मोठे काम करपाचें उरलें तर लोकां पर्यंत पावपाचें. हांव समाज कल्याण मंत्री. बाकी कोणाचें कल्याण कितें करपाचें कशें जाता, पण गरिबाचें कल्याण करप हें गरीब कल्याण योजना कशें राबोवप हें म्हाका खबर आसा आणि पावपाचो प्रयत्न करता. मुख्यमंत्री सावंताच्या मंत्रिमंडळातलो मंत्री गोविंद गावडे मुख्यमंत्र्याच्याच खात्याचेर भ्रष्टाचाराचे आरोप करता. जाल्यार दुसरे वटेन मंत्रिमंडळातलो आनी एक मंत्री म्हळ्यारूच मॉविन गुदिन्होन मुख्यमंत्र्याची तोखणाय केल्या. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान खंय पर्रीकारा उपरांत गोंय बरे तरेन सांबाळ्ळां. कामां जमना जाल्यार आदिवासी कल्याण खात्याक कुलूप मारचे, फायली क्लियर करपाक पयशे घेतात अशा तरेची वादग्रस्त विधानां करून मंत्री गोविंद गावडेन मुख्यमंत्र्याच्याच खात्याचेर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. सध्या वादग्रस्त गोविंदाच्या मंत्रीपदा विशीं चर्चा सुरू आसा. एका वटेन मुख्यमंत्र्याच्या मंत्रिमंडळातलो मंत्री गोविंद मुख्यमंत्र्याच्या खात्याचेरूच बोट दाखयता, जाल्यार दुसरे वटेन मंत्रिमंडळातलोच आनी एक मंत्री मुख्यमंत्र्याची तोखणाय करतना दिश्टी पडटा. सध्याच्या सरकारान गोंयांत बरे तरेची उदरगत केल्या. आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर हांचे उपरांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत बरे तरेन गोंय चलयता. उदरगतीच्या बाबतींत गोंय फुडें वचत आसा अशी मंत्री मॉविन गुदिन्हो हांणी मुख्यमंत्र्याची तोखणाय केली. तशेंच मुख्यमंत्र्याक बरें आनी हुशार मंत्रिमंडळ मेळ्ळां मॉविनाचें सर्टिफिकेट. घटक राज्य दिसाचे कार्यावळीत मॉविन हे उलयतना माचयेर मंत्री गोविंदूय हाजीर आशिल्लो हें म्हत्वाचें. बाब मनोहर पर्रीकर लेट आमचे चीफ मिनिस्टर तेजे खालारूय म्हाका काम करपाक संदी मेळ्ळी. हांवें पळयला कशी स्पीड म्हणटा ती आनी कशें गव्हर्नन्स आसचें तो बुनयादीचो फातर तेणें घातलेलो तो. ते उपरांत एक असो काळ आयलो आमी सगळे जाण चिंतताले तेज्या फाटल्यान कितें जातलें, कित्याक तेणें लार्जर देन लायफ एक इमेज करून दवरलेली. तेन्ना आमी चिंतताले गोंय आमचें सारकें चलतलें. एक बरो लिडर आमकां दिलो तेन्ना आनी बरो लिडर म्हूण आमकां टायम वयता वयता तसो कळ्ळो. पुढचे आमचे आयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ताका शबासकी जे तरेन तेणें गोंय तो चलयता आनी आमी फुडें वचत आसा. अशें न्ही की डॉक्टर प्रमोद सावंत एकटोच करता. हांवें सुरवाते म्हणलेलें जेन्ना कॅबिनेटी भितर सरना दोतोर तुका सगळ्यांनी एक बेस्ट टॅलेंटेड कॅबिनेट मेळ्ळें आसा, सारकें वापर कर. आमी सगळे क्षेत्रांनी विकास करपाक शकतले. आमी सगळे फिल्डांनी शायन जातले. क्रिटिसिजम जातली, लोक उलयतले, कित्याक चड काम जाता तेन्ना बदल येता तेन्ना लोकांक एकदां अनुभव मेळना हें बरें काय वायट. जशें ओल्याचेर सुकें जोडटा सुक्याचेर ओलें जोडटा. टिका चड जाता, कितलेंय बरें सुद्दां केल्यार लोक ते वायट म्हणटा. पूण आमी लोकांक समज दिवपा जाय. पूण जशें तुमी जाणा हिंगा जायते पत्रकार भाव आसा, विज्युअल मिडिया आसा, नेगेटिव्ह केल्यार रोखडे पसरता. सोशल मिडिया एक्टिव्हिस्ट आसतले, नेगेटिव्ह जाल्यार सगळे कडेन पसरले. पूण पॉझिटिव्ह येयच ना. पॉझिटिव्ह दाखोवपाक खरें प्रयत्न करचे पडटा, बरेच तोकोस घेवचो पडटा, बरे त्रास घेवचे पडटा. पूण आज गोंयकारांनी समजपा जाय की आज गोंया बरें इट इज अ न्यू गोवा, एक बदललेलें गोंय. 2 ब्रिज आमचे जुवारीचेर जाता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. केंद्र सरकाराच्या शिक्षण मंत्रालयाच्यो सचिव अर्चना अवस्थी हांणी गोंय घटक राज्य दिसाच्या राज्यस्तरीय कार्यावळीत येवन गोंयांत 100% साक्षरतेचें ध्येय मेळयलां अशें जाहीर केलें. हे विशीं आपल्या उलोवपांत खोस उक्तायतना मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी हें यश फकत एका शिक्षण खात्याचें नासून प्रशासनांतल्या दर एक खात्याचें आसा अशें नमूद केलें. शिक्षण, पंचायत तशेंच हेर खात्याच्या सहकार्याक लागून गोंय उल्हास येवजणे खाला 100% साक्षर जालां.
दर एका पंचायतीन आपापल्या भागांत अशिक्षीत लोकांची वळख करून तांकां साक्षर करपाचें काम केलां. हे विशीं मुख्यमंत्र्यांनी खोस उक्तायली. घटक राज्याच्या आयच्या दिसा आमी 100% साक्षर राज्य डिक्लेअर करता आसतना म्हाका मनाक खूब खोस भोगता. नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी 2020च्या अंतर्गत न्यू इंडिया लिटरसी प्रोग्राम हो गोंयांत खूब बऱ्या पद्दतीन डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन आणि SCRT हांच्यांनी दोगांयनी मेळून तो कंप्लीट करपाक शकलो. आणि आमी जशें म्हणटा की इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट. इट इज नॉट ओनली द एड्युकेशन डिपार्टमेंट बट पंचायत डिपार्टमेंटा पासून सगळे आमचे स्वयंपूर्ण मित्र हे सगळे जाण इन्वॉल्व झाले आणि म्हणून तरी हे आमकां जाता तितके बेगीन अचीव करपाक शक्य जालें. आणि हो टार्गेट जेन्ना 99.95% इतको व्हडलो टार्गेट आमी अचीव करपाक शकले त्या बद्दल हांव खरोखरूच म्हज्या डिपार्टमेंटाचे खूब खूब अभिनंदन करता. जन साक्षर म्हणजे केंद्रात तशें म्हटलां की प्रत्येक मनशाक बरोवपाक वाचपाक येवपाक जाय आणि त्या अंतर्गत आमी पॉसिबल करपाक शकले. 100% म्हणजे ज्या ज्या पंचायतींनी जे कोण अशिक्षीत आशिल्ले तांकां हाडून तांकां शिकोवप हे आमकां पॉसिबल जालें. आज हे सांगता आसतना म्हणजे राज्याचो हॅपीनेस इंडेक्स आमी जेका म्हणटा फक्त डबल इंजिनचे सरकार हे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट हाजेरूच काम करिना, ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट हाजेरूय काम करता. माझे नाव आरती जाधव. न्यू इंडिया लिटरसी प्रोग्रामाच्या अंडर ऑल इंडियरी टीचरीची जॉब करताले. ऍक्च्युली हांव टीचरूच, आमी दोगांय जाणां. सो आमी तेज्या थ्रू न्यू इंडिया लिटरसी प्रोग्रामा थ्रू आमी गांवांनी वचून हे लर्नर्सांक शिकयताली. पयलीं आमकां लर्नर्स मेळोंक नाशिल्ले तेन्ना आमी लर्नर्स सोदून काडले, आयडेंटिफाय केले सर्वे करून आणि त्याच्या मागीर आमी तांकां शिकोवपाक स्टार्ट केले. तांकां एक्च्युअली कितेंच कळनासलें, मीन्स पेन कशें धरप, चॉक कसो धरप कांयच कळनासलें. आपलें स्वताचें नांव बरोवपाक कळनासलें. मीन्स जेन्ना आमी ल्हान भुरग्याक एज अ टीचर जेन्ना आमी ल्हान भुरग्याक शिकयता तेन्ना इजिली आसता की बाबा ते भुरग्याक वळान लागता. पण जेन्ना आमी जाणट्याक शिकयता तेन्ना आमकां खूब डिफिकल्ट वयता, कित्याक तेंचे ऑलरेडी हात मुवमेंट जायना. त्या हात मुवमेंट जायनासतना ते हात मुवमेंट करपाक शिकोवप हे व्हेरी डिफिकल्ट जालें आमकां. स्टार्टिंग जेन्ना आमी तांकां 1-2 म्हयने ते शिकोवपाक स्टार्ट केले की हात कसो फिरप, हात कसो धरप, चॉक कसो धरप, पेन कशें धरप, ते उलोवप कशें. हांव अडोलसन्स ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर म्हणून ह्या NLP प्रोग्रामाचेर काम केलां. हे मेन म्हणजे ह्यो प्रोग्राम करत आसतना खूब खुशी जाली, कारण जेन्ना आमी भुरग्याक शिकयता भुरग्याक शिकोवप इजी आसता, पण जेन्ना ह्या एजीचेर जी जाणटी आसता 50 वर्साच्या वयर किंवा 60-70 वर्साची जी जाणटी आसता तांकां शिकोवप खूब आमकां डिफिकल्ट जालें, कारण तांकां सादें पेन सुद्दां धरपाक कळनासलेलें. इवन तांकां जेन्ना तेंच्यांनी आमकां शिकल्या उपरांत सांगलें आमकां खुशी जाली की आतां आमी आकांडो लायना तर आमी सायन मारता, आणि ते पळोवन आमकां खूब खुशी जाली. आणि आता आमकां भंयसर ना. आता नाव बी बरोवपाक येता तुमचें? पंचायतीचो बोर्ड वाचूंक कळटा? तो कळना पूण कळटलो आसलो आनी शिकोवंक ना. जे कोकाचे मेरेन शिकले कामाक आनी हाका जायना आसलें घरा. आवय बापाय उपरांत आतां सरकारान शिकयलें न्हू? सरकारान शिकयलें. आता चेकाचेर बी सायन मारता तूं? आतां सायन हेचो शिकयता. पयलीं हांव हें करी अंगठो लाय. आतां करता. पुष्पावती दत्ताराम खांडेकर. खंयची तूं? पुणे. 70 मुगो. आता बरें दिसलें मुगो शिकून, कित्याक आखाणो लागतालो न्हू, साई लागताली आनी ताका मागीर खंय लागताली. पेनान बरयता सारकें ना. पयलीं श्री गणेशा घालताली, मागीर येतल्या पर्यंत शिकयलें तेंच्यांनी भुरग्यांनी. आनी केन्ना केन्ना ती येताली 2 म्हयने 1.5 म्हयनो 2 म्हयने म्हणून येत गेलो. बरें दिसलें मरे. आमी शिकोवंक गेली न्हू, तेन्ना कितें शिकोवंक भुरगीं आसलीं आसूं वचपाचें आसूं पयस शाळा इंग्लीश चुकोवंक जाता मरे बाबा. सत्यभामा रामनाथ मोळी. खंयची तूं? पुणे. आणि वय कितले तुझे? 60 वर्सां. बरें. तूं कितें कितें शिकली आई? आमी सायन मारूंक सगळी शिकल्या आणि वाचूंक मातशें. आता वाचूंक जमता? आई पैसे मेजूंक शिकयले? पैसे मेजूंक हय कळटा तशें पैसे मेजूंक कळटा.
वेर्णा मोंजनीसा लागसार एका वेगान येवपी SUV गाडयेन रस्त्या कुशीकच्यान चलून वचपी 2 चलयांक नेटान धक्को दिलो. ह्या अपघातांत एका 23 वर्सां पिरायेचे चलयेक मरण आयलें जाल्यार दुसरे चलयेक दुखापत जाल्ल्यान ताचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा. राज्यांत अपघातांचे सत्र सुरूच. वेर्णा मोंजनीसा लागसार जाल्ल्या एका भिरांकूळ अपघातांत एका 23 वर्सां पिरायेच्या चलयेक जीव वगडावचो पडलो जाल्यार आनी एका चलयेक दुखापत जाल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एका वेगान येवपी SUV गाडयेन रस्त्या कुशीकच्यान चलून वचपी 2 चलयांक नेटान धक्को दिलो. ह्या अपघातांत अनिशा बोरकर ह्या केपेच्या 23 वर्सां पिरायेच्या चलयेक मरण आयलें जाल्यार अक्षता नायक रावपी कारवार हाका दुखापत जाल्ल्यान ताका हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर भरती केला. हे विशीं कार चालकान स्वता वेर्णा पुलीस स्टेशनांत वचून कबुली दिल्या. कार चालक PCC कॉलेजीचो विद्यार्थी आशिल्ल्याचें कळटा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. फाटले 5 म्हयने दूद उत्पादकांक आधारभूत किंमत दिवंक ना. देखून हाका जापसालदार आशिल्ल्यांचेर कारवाय ही जातलीच अशी शिटकावणी सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकारान दिली. हो प्रस्न सुटावो करपा खातीर बेगीनूच गोवा डेअरीच्या अधिकाऱ्यांची बसका घेवन दूद उत्पादकांक दर म्हयन्याक आधारभूत किंमत दिवपाचो यत्न करतलो अशें आश्वासनूय मंत्री शिरोडकारान ह्या वेळार दिलें. गोवा डेअरी आनी मिनरल फाउंडेशनाच्या सहकार्यान रुग्णवाहिकांच्या उक्तावण सुवाळे वेळार मंत्री शिरोडकार उलयतालो. हांव आतां हेजे नंतर आपूण वचून बसतलो भितर आनी जो मनीस हांगसरलो डेअरीचो रिस्पॉन्सिबल आसा ताचें एक्शन जावपाक जाय. डेअरीचो कोण मनीस जबाबदार आसा तो 5 म्हयने सपोर्ट प्रायस मेळना. आमकां 30 जाय जाल्यार पगार जाय पडटा. 30% आमकां पगार नासतना जर जाय आमी 1% सरकाराक गाय मारपाक लागतलो. आनी शेतकारी बावडो तो कश्ट करता, काबार कश्ट करता, त्रास काडटा, ताका सपोर्ट प्रायस मेळप ना कित्याक? म्हाका राजकारण कळत राजकारण म्हणजे आर्थीक कारण कळत न्हू. कित्याक जाता म्हणजे तें अशें? मंत्री खंयचोच मंत्री काय स्वता हिशोब बूक घेवन बसना. स्वता हिशोब बूक घेवन बसना की शेतकऱ्याक जे पयशे आसा ती दिवपाक जाय आनी कितें आसता दिवपाक जाय अशें म्हणून. तो हो खूब मोठो अन्याय. म्हणजे जाल्यार स्वताची म्हाका दिसता की खूब मोठो अन्याय शेतकऱ्याचेर जाता आनी तातूंतल्यान मागीर निरशेले वतात. दुदाचो वेवसाय करपी लोक हे निरशेले वतात आनी त्या वेवसायाक जावची ना आनी उरची ना. आनी मागीर आमी MD हाडुये, कोणी MD हाडुये. आज आमी सामको बरो फामाद असो MD हाडिल्लो आसता, अनुभवी सामको मनीस हाडिल्लो आसा. तो काय करूं शकचो ना. तिकडे जेन्ना रिपोर्ट मागता 2 म्हयने 3 म्हयने 4 म्हयन्यांनी तागे हो रिपोर्टाचे नेगेटीव येतलेच. 50 वयल्यान 45 पावले, 45 42 40 जातले. पाळचे ना म्हणजे म्हाका ह्या गोष्टी संबंधी आमचे डेअरीचो स्टाफ आसा पळय न्ही, तो सांगता काही मेन अधिकाऱ्यांची मिटींग घेता मुखार पण दीस इज समथींग डिसहार्टनिंग. आनी एक सांगता हांव 3.5 वर्सां काम करता. त्या 3.5 वर्सां म्हाका अशे प्रकारची गजाल पयलीच खेपे घडल्या. हांव समोर दीस एक मिटींग घेतलोच आमची सपोर्ट प्रायसाचेर लागून आनीक पॉसिबल जालें जाल्यार CMA कडेन हो विशय व्हरतलो. कित्याक सरकार इतलें गरीब ना की सरकाराकडे पयशे ना आनी ते उरला अशें म्हणटा. हे खंय तरी डिले इन द प्रोसेस एडमिनिस्ट्रेटीव प्रोसिजर आनी म्हणून हे पयशे उरले आसात. म्हाका सकाळ हें वायट. म्हजी अपेक्षा आशिल्ली मार्च पर्यंत तरी क्लियर जातलें आनी एप्रील मे ते ओके 1-2 म्हयने ओके समजूं शकता. पूण प्रयत्न चलता आमचो दोगांयचोय की हे सामकें डायरेक्टली दर म्हयन्याक 15 दिसांक किंवा म्हयन्याक हे पयशे डायरेक्टली हेंचे बँकेच्या अकाउंटाक येवचे. आनी म्हणून जे ताणें आतां रिक्वेस्ट केला पळय न्ही की जितले डेअरी आसा ते सगळे डेअरी कंप्युटरायज्ड हे आसचे कितें मिल्क कलेक्शन आनी विच इज टू बी कनेक्टेड डायरेक्टली टू डेअरी. कळ्ळें न्हू? अशें करपाक पळयता मुखार एक सादारणशे 2 म्हयने. म्हणजे हांव करूंक पळयत न्हू म्हजो थोडे सहकारी आनी आमचे मिनिस्टराचे सहकारी जाय पडटा. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात.